आयच्या या भोवमहत्वाच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे मंत्री भोवमानेस गोविंद बाब गावडे, सेक्रेटरी ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिस्टर गार्ग, म्हापशेंचे आमदार तरणाटे बाब जोसुआ डिसोजा, रीताबाई, आमचो इजदा दांतस, आयरिस रॉड्रिगेस, आमचो डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर आनी हांगासर एकटोल्या म्हज्या भावां आनी भयणांनो, पयले सुवातेर आयज ही घडणी जी घडल्या आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे वतीन ती आमचे मुखार येता, हें पुस्तक भायर सरता, त्या खातीर ह्या पुस्तकाक अदीक म्हत्व आसा. कित्याक सरकारान आल्फ्रेड रोजाच्या कार्याची जतनाय घेतली अशें दिसता. त्या खातीर हांव पयले सुवातेर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक काळजांतान दिन वाचता. हें पुस्तक आल्फ्रेड रोज द किंग ऑफ मेलोडी ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाक म्हाका सांगलां. ओडशी सुमार पानाचें पुस्तक 5 मिनटांनी जावचें ना, सो त्या खातीर इल्लो वेळ घेतलो, पूण म्हाज्या मनाक ह्या पुस्तका विशीं जें कितें दिसलां तें हांव सोबे माजार सांगतलो. पयले सुवातेर आल्फ्रेड रोज हाच्या जिविताची कथा सांगपी हें पुस्तक सगळ्या वाटांनी पूर्ण आसा. द बूक इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. आल्फ्रेड रोजाचो जल्म, ताचें भुरगेपण, ताचें शिक्षण, ताचो वेवसाय, ताचें तियात्र वयलें मोलादीक कार्य, ताचो कोंकणी साहित्य रचपाचो प्रयत्न, थोडक्यान कोंकणी संस्कृतीक आनी कोंकणी साहित्याक केलेलें म्हत्वाचें योगदान ह्या पुस्तकान गुंतलेलें आसा. आनी इतलेंच न्हय, ताचें मरण आनी ताच्या मरणा उपरांत आल्फ्रेड रोजाचें कार्य फुडें व्हरपाक वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तींनी आनी संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती ह्या पुस्तकान आमकां मेळटा. त्या खातीर हांवें म्हटलां इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. आल्फ्रेड रोज द किंग ऑफ मेलोडी हें इजिदोर दांतस हाणें बरयल्लें पुस्तक खरेंच आल्फ्रेड रोजाच्या जिविताचो आनी ताच्या कार्याचो आरसो जावन आसा. ह्या पुस्तकाक 22 आवेसोर आसात आनी एक आवेसोर आल्फ्रेड रोजाच्या वेगळ्या वेगळ्या जिविताच्या घडण्याचेर आदारीत आसा. पयलो आवेसोर जिविताचो प्रवास. ह्या आवेसोरान आल्फ्रेड रोजाचें भुरगेपण चित्रायलां आनी जशे परी प्रदीप बाब सांगतालो, भुरग्यापणायल्यो जायत्यो ताच्यो घडण्यो ह्या आवेसोरान आसा. आनी एक म्हत्वाचें म्हणल्यार तो ल्हान भुरगो आसतना 7 वर्सांचो आसतना मुंबय शिकतालो, ते शाळेच्या एका प्रोग्रामान ताणें आपलें पयलें गीत गायलें आनी लोकांची शबासकी जोडली. हें थंयसर नोंद केल्लें आसा. तेच परी आल्दोना कालवी हांगासर भुरगो आल्फी पयलेच फावट तियात्र माचयेर कांतार म्हणून तियात्र पळयणाऱ्यांक दिपकायलो. हेवूय घडणेचो त्या पुस्तकान उल्लेख आसा. पयलो हाचे वयर आमचो इजदोर दांतस बाब थोड्यो वस्तू सांगल्या. हो आवेसोर आल्फ्रेड रोजाच्या जिवितान ताचें हांव म्हणटा क्रिएटीव जें ताच्या आंगान आसलें त्यो कोरण्यो दाखोड करता. म्हळ्यार ताणें आपल्या कार्यान जायतें पयलेंच करून हाडलां. फर्स्ट, ही इज फर्स्ट इन मेनी वेज. आनी हें फर्स्ट तो घडोवन हाडपाक ताच्या आंगान एक कला आसली. कला शिवाय मोग आसलो आनी मोगा शिवाय पट्टिडोक आसली तें करून घेवपाक. देखीक खंयच्याच तियात्रिस्तान आपलो म्युझिशियन आनी स्वताचें बँड घडोवन हाडूंक ना. आल्फ्रेड रोज पयलोच.
डायरेक्टर सायड हो ताचो तियात्र नॉन स्टॉप ड्रामा हे कल्पनेन माचयेर हाडपाक आल्फ्रेडोस पयलोच. म्युजिकल शोज गोंयांतूच न्हय पूण वेगळ्या वेगळ्या देशांनी व्हरपाक म्युजिकल शो हो प्रकार आसा तो लोकां समोर हाडपाक आल्फ्रेडोस पयलोच. रेडिओ सिलोन हाचेर गीत गावपाक आल्फ्रेडोस हांव पयलोच म्हणून एकलोच. ऑडिओ कॅसेट्स ह्यो सुरवात करपाक आल्फ्रेडोस, व्हिडिओ कॅसेट तयार करपाक आल्फ्रेडोस आदी अश्यो जायत्यो पयल्योच वस्तू तियात्र माचयेर, संस्कृती माचयेर घडोवन हाडल्यो त्यो इजिदोर दांतासान बरे भाशेन ह्या पुस्तकान बरयल्या. उपरांत आनी एक ताचो म्हत्वाचो चॅप्टर म्हणल्यार गाजलेलीं कांतारां. ह्या अभ्यासरान दांतस बाब आल्फ्रेडोसाच्या फामाद कांतारांची खबर करता. खूब तेंपाची कांतारां ती आजून पर्यंत जिवींच न्हय पूण सुडसुडीत आसा. ऑल इंडिया रेडिओचेर आजून पर्यंत एक पासून प्रोग्राम कोंकणी कंप्लीट जायना आल्फ्रेडोसाची 2 वा 3 कांतारां आयकल्या शिवाय. हो पावर आल्फ्रेडोसाचो आजून पर्यंत लोकांक एट्रॅक्ट करून दवरता. बरयणारान आनीक एक बरी वस्त केल्या आनी ती म्हणल्यार ह्या फामाद कांतारांची उतरां छापल्यांत, उतरां बरोबर म्युजिकूय छापल्यात. आनी हें काम म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. जायत्या जाणांक म्युजीक जाणा पूण तांकां हीं कांतारां वाजोवपाक आयकोपाक फायद्याक पडटलीं. आनी एक चॅप्टर आसा कांतारांची गिरेस्तकाय. हितून इजिदोर दांतस बाबान व्हडलें कांय करूंक ना पूण आल्फ्रेडोसाक ताच्या सीडी वरवीं, ताच्या कॅसेटी वरवीं, ताच्या LP वरवीं आमच्या मदें जिवो केला. कसो? इनलेज, कवर्स ही सगळीं छापल्या आनी वाचतना पळयतना तुज्या मनान जडायस करून येता, इतलें कार्य ह्या मनशान केलां आनी सांबाळून दवरलां हें गरजेचें. ह्याच अवेसरान दांतस बाब म्हणटा, लोक सांगता तेणें 5,000 सुमार गितां घडल्यात म्हणून, कांतारां घडल्यात म्हणून. पूण दांतस बाबान आल्फ्रेडोसान रोसलोलीं 1,000 चड कांतारांची नांवां दिल्यात. सारकीत म्हणटलो जाल्यार अबावट 1200 कांतारांची तेणें नांवां दिल्यात. जेन्ना नांवां आसा ताचेर आनी कोणाच्यानूच ना म्हणपाक जायना. ही कांतारां सगळीं हांगातूय आसा आनी म्हाका दिसना कोंकणी संगीत संस्कृतायेक इतलें म्हत्वाचें योगदान दिवपी आनीक दुसरो कलाकार आसासो. फिल्मा कोडे सोयरीक हो ताचो आनी एक चॅप्टर. आनी ह्या अवेसरान आल्फ्रेडोस आनी कोंकणी सिनेमांक दिलेल्या योगदानाची माहिती करता. कोंकणी सिनेमांक ताचें भोव घेवन योगदान आसलें आनी तें म्हटल्यार एक एक्टर, एक प्लेबॅक सिंगर, एक लिरिसिस्ट आनी एक म्युजीक डायरेक्टर कसो. आमचें नशीब सुखाचें सपन, बॉगलांड, इंग्लिजीन लव इन गोवा ह्या चलचित्रांनी आल्फ्रेडोसाचें मोलादीक योगदान अणभवूंक मेळटा. आल्फ्रेडोस कसलो मनीस आसलो, ताचो स्वभाव कितें आसलो हाचे विशीं इजिदोर दांतासान कांय बरोवंक ना. पूण ताणें कितें केलां, जायते बरयणार, जायते लेखक, जायते संगीतकार हांच्या लागच्यान विचारून घेतलां तुमी आल्फ्रेडोसा कसो कितें समजतात आनी हातूंतल्यान आल्फ्रेडोस एक गुणादीक स्वभाव आसलेलो मनीस अशें प्रवास जाता. काजाराच्या बांदपासान हो एक चॅप्टर आसा जेन्ना रिता रोजान ताका नाडलो.
पूण हो काजाराचो साक्रामेंत आमच्या इजदो दानदासान बरे भाशेन चित्रायला, ताचें वर्णन केलां. आनीक एक म्हाका अजाप दिसलें, धादोसपण भोगलें. कित्याक ताच्या काजाराचें इन्विटेशन कोंकणी भाशेन छापलेलें. त्या काळार इतलो मोग कोंकणीचो आयज आमी पर्यंत विसरल्यात. आमी कोंकणीचो मोग म्हणटा, ताणें खरो आपलो मोग आपल्या करण्यांनी दाखयला. आनी म्हाका कळ्ळें तें फकत त्या पुस्तकान इजदर बाबान घातलां म्हणून, नाजाल्यार म्हाकाय घोडी खबर आसनासली. आल्फी आनी रिटा इंग्लिशूच उलयता म्हणटच तेणें इंग्लीश सगळें केलां अशें दिसपाचें. पूण हांगा प्रूफ आहा आनी कोंकणीचो मोग ताणें थंयसर दाखयल्लो आसा. इतलेंच न्हय, हेरां तियात्रिस्तां परस आल्फ्रेड रोज एक वेगळो. तो फक्त तियात्रिस्ट न्हय, तो एक लेखक, तो एक साहित्यकार. आनी कोंकणी साहित्यान बरी गिरेस्त करची म्हणून ताणें कादंबरी बरयल्यो, गितांची पुस्तकां काडलीं, म्युजीक गितां घालून पुस्तकां छापलीं. हें ताका सोडलो जाल्यार आनीक कोणें केलां अशें म्हाका दिसना. आनी ह्या खातीर तो ताची कांय कादंबरी म्हणल्यार विगांस मोंत क्रिस्तोचें, मुनीस वो देंवचार, जमनींतली भिरांत, ह्यो ताच्यो कांय कादंबरी आसात. इतलेंच न्हय, हांव सदांच म्हणटा, ही वॉज ए क्रिएटीव मॅन. एंड आदी यू नो दॅट आदी कॉमिक्स म्हणून इंग्लिशीन पुस्तकां येतालीं, वेर देर यूज टू बी पिक्चर्स and small explanation. आल्फ्रेड रोजाक दिसलें तसलीं पुस्तकां कोंकणीन कित्याक आसची न्हू, आनी ताणें ते तरेची कोंकणी पुस्तकां छापपाक सुरवात केली. खरेंच फुडली विजन आसलेलो मनीस आसलो आल्फ्रेड रोज. ताचें तियात्र आनी ताचे म्युजिकल शोज ह्या दोन हांवेसरांनी इजर बाब ताणें तियात्र केल्या, तियात्र दाखयल्या, म्युजिकल शोज केल्या, ते दाखयल्या, आनी फूंय केल्या आनी केन्ना केन्ना दाखयल्या. आनी लोकांक कसो गोंयांत तसो गोंया भायर परदेसांत जे सुवातेर गोंयकार आसा ते सगळे सुवातेर वचोन ताणें गोंयकारांक हुस्कायल्या, कोंकणी कल्चराची मोग दिला. हें सगळें त्या हांवेसरांनी आमकां मेळटा. परदेसान भोंवडी त्या काळार भोव थोडे लोक परदेसान वेताले, आयच्या भाशेन न्हू. आयज जशे एवरी मंथ आमचे लोक गाल्फाक वेता, लंडन वेता, UK वेता, तशें नासलें. पूण त्या काळार आल्फी बाब बारीन, दुबय, मस्कत, कुवेत आनी बेयरूट वचोन ह्या देशांनी ताणें तियात्र दाखोवन, म्युजिकल शोज करून गोंयकारांक थंयसरल्या धादोशी केल्ले. तेच परी जर्मनी, फ्रांस, कॅनडा आनी UK ह्या युरोपी देशांनी थंय रावपी गोंयकारां मदें ताणें तियात्राची आनी कांतारांची रूच वाडयली आनी ती आजून पासून चालू आसा. आल्फी हेरांच्या तियात्रांनी न्हेसला. सिंगींग कॉम्पिटिशन्स ताणें ऑर्गनायज केल्या, भोव थोडे तियात्रिस्ट करता. संगीताचें दायज ह्या हांवेसरांनी दांतस बाब आल्फ्रेड रोजाच्यो सांस्कृतीक मळायल्यो आनी एक वेगळ्या वेगळ्या तरांच्या कार्यावळींची माहिती दिता. आल्फ्रेड रोज कोंकणी सांस्कृतीक आनी साहित्यीक मळार केल्ल्या मोलादीक कार्य खातीर आनी ताचो जायत्या सुवातांचेर भोवमान केला आनी ताका व्हड पुरस्कार फावो जाले, ताची माहिती ह्या पुस्तकान मेळटा. कोंकणी सांस्कृतीक मळायलो पयलोच मुंबय रावपी गोंयकार, गोवा स्टेट कल्चरल एवॉर्ड घेवपी आल्फ्रेड रोज जावन आसा. पूण दुर्दैवान तो ताका पॉस्ट्युमसली म्हळ्यार तो अंतरल्या उपरांत फावो केलो. आनी म्हाका उगडास आसा ते प्रमाणे रिताबायेन तो आपल्या
ताणी घेतलेलो. तियात आनी कांतारांच्या मळार आल्फ्रेड रोजाचे तोला मळाच्या वावराक लागून ताच्या कांतारांचो त्याच्या ताळ्याचो तरणाट्यांचेर प्रभाव पडलो हाका लागून आनी सांस्कृतीक मळार आनी साहित्यीक मळार केलेल्या ताच्या योगदानाक लागून ताका जायत्या व्यक्तींनी आनी जायत्या संस्थांनी वेगळे वेगळे टायटल्स दिले. आनी हे टायटल्स म्हणल्यार द किंग ऑफ मेलोडी आमच्या दांतास बाबान ह्या पुस्तकाक दिला. मॅन विथ ए गोल्डन व्हॉइस, गोवा's cultural ambassador, legend of Konkani song and music, the complete entertainer आदी आनी जायते आहा पण हे 4-5 सोदून काडला तितूंतले. हे पयलीं पणजेन वाकाडलेलो कोंकणी माचयेर एकूच कलाकार आनी तो म्हटल्यार आल्फ्रेड रोज. ह्या पुस्तकाचें खाशेलपण तुमी पळयतत उकडटच तुमकां गमतले म्हणल्यार तातूंत जायते फोटो वापरून वेगळे वेगळे वेळायले वेगळ्या वेगळ्या प्रसंगाचे फोटो वापरून हे पुस्तक आकर्षित करपाचो आमच्या इजदॉल बाबान प्रयत्न केला. आनी ह्या फोटवांचेर आल्फ्रेड रोज वेगवेगळ्या पोजिसांनी वेगवेगळ्या एक्शनांनी आमकां पळोवंक मेवता. ते पळयल्या उपरांत वाचप्याक पर्यंत हें पुस्तक वाचपाक अदीक उमेद हाडटा. आनीक एक महत्वाचो आवेसर ह्या पुस्तकान आसा आनी तो म्हटल्यार त्या आवेसराचें नांव आल्फ्रेड रोज म्हज्या जिवितांत. हें कोणें बरयलाचें दिसता तुमकां? कोणाची मत आसतलें? हे रिता रोजाची भावना तांच्या काजारी जिवितांत तांच्या कुटुंबान सुखा दुखाची खीण आयले ताचे विशीं रिताबाई भोव नम्रतायेन लोकांक आमच्या वाचप्या मुखार दवरता. आल्फ्रेड रोज हाका आर्गां हो एक आवेसर आसा आनी ह्या आवेसरान बरयणारा वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तींचे आल्फ्रेड रोजा विशीं मत घेतलो. वेगवेगळ्या मनशांची आल्फी सवें भावना उक्तायल्या. ह्या मनशां भितर दोतोर आसा, आदवोगाद आसा, पाद्री आसा, माद्री आसा, राजकारणी आसा, कलाकार आसा, गावपी आसा, तियात्रीस्ट आसा आदी आदी. तातूंत कांय जाण भोव मानादीक लोक दिसतात. तातूंतले म्हटल्यार सर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहर बाब पालेकर, उपमुखेलमंत्री फ्रांसीस डिसोजा, आर्चबिशप ऑस्वाल्ड कार्डिनल ग्रेशियस, आर्चबिशप फिलिप नेरी फेरांव, बेन अंतांव, रेमो फर्नांडीस, अलेक्सिस सिरियाको डायस, रोजफर्न, स्प्रिंग जेकब आदी. वाचप्यांक कोटीन उतरां लागचें न्हय म्हणून इजदॉल बाबान एक उतरावळ दिल्या, निमणी मिनिंग्स दिल्या. म्हणल्यार खंयच्याय वाचप्यांक हें सोंपेपणी वाचपाक जातलें आनी त्या खातीर ही उतरावळ फायद्याक पडटली. सुरवातेक आर्ट एंड कल्चराचे मंत्री भोवमानेस गोविंद गावडे हांची मॅसेज आसा. तेच परी आर्ट एंड कल्चराचो सेक्रेटरी दावलत हवालदार आनी डायरेक्टर गुरुदास प्लेनकार हांचे संदेश आसा. मुंबयचो पालवी बिस्प साहेब रेव्हरंड फादर डॉमिनिक सावयो फेर्नांदीस हाणें प्रस्तावना बरयल्या. आल्फ्रेड रोज द किंग ऑफ मेलोडी हें पुस्तक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान परगटलां. बेस बरें काम केलां. आनिकूय तियात्र मळार जायते खडेगांठ कलाकार आसा. जशे परी सियाल वारीस, आलेसिंदे कांदोली, कीट बॉक्सर, JP सोजालेन, सोजा फेर्रांव हांचे विशीं असलीं पुस्तकां काडूंक आमच्या आर्ट एंड कल्चरान मन घालचें अशें म्हजें मागणें. आनी आखरेक 2 सुचना. जरी सुचना हेचेर ना
तातूंतले एक सूचना हेणे केले माय सजेशन. पयले सुवातेर हो बूक कोंकणीन आसा. जाता जाल्यार चडांत चड लोकांनी हें पुस्तक वाचचें म्हणून आल्फ्रेडो द किंग ऑफ मेलोडी हें पुस्तक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान इंग्लीश भाशेनूय परगट केलें जाल्यार खूब फायद्याक पडटलें. हें एक मागणें. दुसरें मागणें, सर्गेस आल्फ्रेडो आल्दोना गांवचो एक बार्देसकार. आयज ना फाल्यां सरकार बार्देजान एक रविंद्र भवन बांदतलोच. फ्रांसीस डिसोजा उपमंत्री सर्गेस फ्रांसीस आसलो जाल्यार हांव गॅरंटीन म्हणपाचो थंयसरल्या एका मेन ऑडिटोरियम आल्फ्रेड रोजाचें नांव पडटलें. हांव मागतां गोविंद बाब गावडे लागीं तुज्याच कार्यकाळांत तें रविंद्र भवन जावचें आनी ताच्या मेन ऑडिटोरियमाक एक आल्फ्रेड रोजाचें नांव दिवन ताका अमोल करचो हीच आमची मागणी. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर.